नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेलं स्वागत. आतपळ्या आयची मुख्य खबर. राज्य लॉकडाऊनाचो पहिलो दीस कारवारात कडक बंदोबस्तात जालो. कारवारात कोविड नियमाचे पालन करून जाल्ल्याक पोलिसांन दंड घालून नियमाचे काटोकोर पालन केले आणि बुद्धी शिकयली. लॉकडाऊनाचे नियम मोडून वाहन रस्त्यार हाडिल्ली वाहनां जप्त केली. राज्य सरकाराच्या आदेशाप्रमाणे आज सोमवार 10 मेच्यान लॉकडाऊनाची घोषणा केली. सगळी नियमावळी लोकांक कळयली. सकाळी 6 वाजतानाच पोलिसांन शहरात लॉकडाऊन संबंधात कडक बंदोबस्त दवरिल्लो. तरी अनावश्यक वाहनां येवन रस्त्यार उतरिल्ल्याक धन पोलिसांन सुमार 50 वाहनां कारवार शहरात जप्त केली. तशेंच कोविडाचे नियम मोडिल्ल्याक पोलिसांन दंड घायलो. शहराच्या हब्बुवाडा रस्त्यार, ग्रीन स्ट्रीट रस्त्यार आणि इतर कडेन रस्त्यार बॅरिकेड लावन रस्त्यार पोलीस तपासणी करताले. कारण वाहन चलोवंक अनुमती नाशिल्ली, चलत येवंक अनुमती आशिल्ली. सरकारान पास दिवन कोणाक फिरूंक अनुमती दिला तसल्याक सोडन आणि कोणाकच रस्त्यार फिरूंक दिली ना. आयतवाराक जिल्ह्याच्या अलग अलग भागात वाहनां जप्त करून 243 वाहनां जप्त केल्ली आणि आज जप्त केल्ली वाहनां ती सगळी वाहनां मेळन 40 दिवसां पयलीं मेळची शक्यता ना अशें पोलीस अधिकाऱ्यान कळयलां. सकाळी 6 ते 10 वाजतापर्यंत बाजारात वाहनां सोडन चलत आवश्यक जीवनावस्तू घेवन वयचे हे काही लोकांक पटले ना. कारण तरुण आसा तेमकां चलत वयचे जमता, जाणटी जाल्यार कशें चलत वयतले असो प्रश्न काही जाणांन केला. तशें म्हूण वाहन घेवन वचूंक अनुमती दिया अशें तेमी म्हणलां. कारण शहराच्या उपभागात दुकानां नात. एक दूध हाडचें जाल्यार 2 ते 3 किलोमीटर चलत वचचें पडटा अशें काही जाण म्हणटात. राज्याच्या माजाळी आणि अनमोड चेकपोस्टार भायल्या राज्यांतल्यान येवच्या प्रवाशाले कागदपत्र तपासून हाताक क्वॉरंटायन शुल्क मारून परराज्यात सोडूं लागलात अशें कळयलां. ह्या कार्याचरणात DYSP अरविंद कुज्जलगी, CPI संतोष शेट्टी, शहर ठाणा PSI रेवण सिद्धप्पा, संचार ठाणा PSI जक्कण्णमर आणि सहकारी सकाळी 6 घंट्याच्या रस्त्यार वाहनां तपासणी आणि कागदपत्रां पळोवन साध्य आशिल्ल्याकच सोडताले. अनगत्य फिरतल्याचेर दंडात्मक कारवाई आणि गाडी जप्त करची कारवाई करताले. वट्टार मेळन हो लॉकडाऊन कारवारात खरोच सक्सेसफूल जालो अशें लोक म्हणटात.